राज्यांत गेल्या 2-3 वर्सांनी आंबे आणि काजू उत्पादनात मोठी घट आसली। मात या वेळा हवामानात बदल आसूनय आंब्याच्या उत्पादनांनी सुमार 20% वाढ जाल्याचे सांगला। या वेळा कोकण पट्ट्यार आंबे आणि काजू उत्पादनांक काय लॉसेस पळोवपाचे पडले, पण गोंयान फाटल्या कांय वर्साच्या तुलनेत या वेळा काजू पीक समाधानकारक रावले। काजूक पयल्या पाड्याक पीक बरें येयले, मात दुसऱ्या फुलोऱ्या वेळा जाय ते उत्पादन मेळना। कांय भागांनी तिसरो फुलोरो बरो आसा, म्हण त्या भागांनी उत्पादन बरें जाता। आंब्याच्या उत्पादनात बरे बदल दिसून येयला। गेल्या वर्सा 50% घट जाल्या उपरांत या वेळा 70% वाढ जाला। पळोवपाक गेल्यार 20% परस चड वाढ आसा, जेका लागून शेतकऱ्यांक कांयसो दिलासो मेळ्ळा। बांदकुराद आंब्यांची बाजारात जोरदार मागणी आसून प्रति डझन सुमार 400 रुपयांनी विकतात। हवामानाचो फटको बसोनूय बांदकुराद आंब्यान परत एकदा बाजी मारली आणि आपल्या चवी लागून बाजारात परत चमकता। तुम्ही पळयतात GNH।